मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत काणकोणकाराच्या वक्तव्या फाटलो बोलविता धनीस सोदपाची मंत्री रोहन खंवटे आणि भाजपाची मागणी। रामा काणकोणकर आणि सुरवातेक दिल्ल्या जबाबात खंयच्याय राजकारण्याचे नाव घेवंक ना। खंयच्या दबावा बगर गोंय पुलीस ह्या प्रकरणाचेर काम करता। गोंय पुलीस बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपाची मेरा बूथ सबसे मजबूत मोहीम। पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडेन प्रधानमंत्री करतले थेट संवाद। आदित्य जांभळे हांका आर्टिकल 370 चित्रपटा खातीर फिल्मफेअर पुरस्कार। मुखेलमंत्र्यांनी भेटयली परबी। आणि पणजेत जाले ग्रामीण बायलां खातीर वॉकेथॉन। सेवा पखवाड्या निमतान आयोजित केल्ल्या वॉकेथॉनाक राज्यातल्या ग्रामीण बायलांनी घेतलो वाटो। आणि आता खबरो विस्तारान। समाज वावुरपी रामा काणकोणकर हाच्या प्रकरणात सरकार गंभीर आसा। ताणे पुलिसांक दिल्ली जबानी रेकॉर्ड केल्ली आसा। ताणे जीएमसींतल्यान डिस्चार्ज दिल्या उपरांत प्रसार माध्यमांकडे उलयतना राजकीय फुडाऱ्यांची नावां घेतल्यान ताची गरज नाशिल्ली। हे प्रकरण सनसनाटी करपाक ही नावां घेतल्यात अशें दिसता अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। रामा काणकोणकर हांणी प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना केल्ल्या आरोपाचेर मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ही प्रतिक्रिया दिली। रामाच्या केसीच्या बाबतीत हांव खरें म्हणजे गव्हर्मेंट व्हेरी सिरियस आसा आनी ताणें दिल्ल्या क्लूचेर एकान एक सगळ्या जाणांक अरेस्ट केल्या। ताणें दिल्लो स्टेटमेंट हो रिकॉर्डेड आसा आनी आत्तां जो तेणी कितें स्टेटमेंट केला पळय न्ही, जे सेन्सिटायज करपाक खंय तरी म्हणजे नांव पॉलिटिशनाची भितर हाडपा खातीर कोण तेच्या फाटल्यान आसा म्हाका खबर ना, बट तेणी दिल्लो पयलींचें स्टेटमेंट सगळें रिकॉर्डेड आसा। अननेसेसरी इशू फक्त सेन्सिटायज करपा खातीर अशें स्टेटमेंट दिलें म्हणून जायना। लोक पूर्णता म्हाकाय वळखता, लोकांक खबर आसा गेली 25 वर्सां हांव राजकारणांत आसा आनी अशा बाबतींतल्या केसी अशी क्षुल्लक गोश्टी करपा खातीर हांगासर ना। आनी ती ईच एंड एवरी म्हणजे तेजें थॉरो इन्वेस्टिगेशन हांवें सांगलां पयलीं पासून हांव करपाक लायला, सगळ्या जाणांक भितर उडोवपाक लायल्या। ओके, आनी तेजें इन डिटेलान करता। इतक्या दिसाच्या उपरांत आतां परत हो कित्याक स्टेटमेंट केलो म्हाका खबर ना, बट पयलीं दिल्लो पूण हांव रुटीनली जी कितें आहा पळय न्ही ताजी इन डिटेलान परत एकदां सगळी इन्वेस्टिगेशन करपाक लायता। ताज्या उपरांत कळटलें। त्या खातीर बेश्टीच नांवां घेवन सेन्सिटायज करपाक जाय आनी खंय तरी ताका पॉलिटिसायज करपाचो हो प्रयत्न। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या प्रकरणाचेर आपली प्रतिक्रिया दिल्या। हल्लो जाल्या 23 दिसां उपरांत मुखेलमंत्री आनी आपल्याचेर आरोप करपाची तकली रामा काणकोणकाराक कोणें दिली तपास दाखोवपाक जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां। ज्या दिसा तो एसॉल्ट केस जाली त्या दिसा कंप्लेन जाली। कंप्लेन जातकर 24 वरां भितर जे आरोपी ताणें आशिल्ले सगळे आरोपींक ताणें धरले। पुलीस वॉज स्विफ्ट इन द एक्शन। ताज्या मागीर थोड्या दिसां मागीर रामान आपलो स्टेटमेंट दिलो, व्हिडिओग्राफी जाल्ली, स्टेटमेंटूय दिलो। त्या स्टेटमेंटानुसार ताणें सगळे आपले कितें आसा ते विचार मांडले आनी काल ताणें मुख्यमंत्र्याचें आनी म्हजें नांव घेतलें आनी इट बिकेम अ सेन्सेशन। आज प्रश्न आसा, रामा म्हणटा तो पयले दिसा कितें उलयता पळय तेच उलोवन रावपी मनीस। रामाक ह्या 23 दिसान ऑपोजिशन लिडर मेळ्ळे, ऑपोजिशनाचे लोक मेळ्ळे, सगळे लोक मेळ्ळे। रामान बरो आसतना केकूय कापलो, केकूय खालो आनी तातूंत ताजें इम्प्रुवमेंटूय कळटालें। रामान स्टेटमेंटूय दिलो आनी हे पूर्ण 23 दिसान हांवें खंयच पळोवना की ताणें मुख्यमंत्र्याक नाल्यार मंत्र्याचें नाल्यार कितें नांव घेतिल्लें। रामा काणकोणकर हांणी कसल्या पुराव्या बगर केल्ल्या वक्तव्या फाटलें मूळ कारण पुलिसांनी सोदून काडचें अशी मागणी भारतीय जनता पक्षान केल्या। भारतीय जनता पार्टी आनी सरकाराक बदनाम करपाचो हक्कट आसूये असो दुबाव भाजपा फुडारी आनी राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी उक्तायला। आयज पक्ष कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार भाजपाचे फुडारी आनी मंत्री मॉविन गुदिनो आनी सुभाष शिरोडकर हाजीर आशिल्ले। त्यामुळे म्हजो डिमांड आसा भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश ह्या विशयाचेर पुलिसेन मेन रूट कितें आसूं शकता तें फायंड आउट करचें आनी खरें कॉज जर आसत जे आसा ते तेंच्यांनी समोर दवरचें। कारण विदाउट कांयच नसना बेजलेसपणान
एखादो स्टेटमेंट करून भारतीय जनता पार्टीचें नाव आणि सरकाराचें नाव जे बदनाम करपाचो प्रयत्न करता आनी त्यामुळे ताचेर रूट कॉज कितें आसा तें सोदून काडचें आनी तेणें ज्या तरेन कारण एक सकाळीं सांजचो दुसरो स्टेटमेंट पुलिसेक एक स्टेटमेंट मारतकच तिसरो स्टेटमेंट मध्यंतरी बायलेचो आनी कितें तरी स्टेटमेंट अशा पद्दतीचें जें कितें आसा हें लोकांची हातूंतल्यान आसो करून घेवचो न्ही आनी च्या हातूंतल्यान पुलीस डिपार्टमेंटान पूर्णपणे कोणाच्याच प्रेशराक बळी न पडटा ज्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा तें पूर्णपणे इन्व्हेस्टिगेशन तेंच्यांनी एंड पर्यंत व्हरचें आनी हें करता आसतना ताचो रूट कॉज जो आसा कारण हातूंतल्यान कारण एकदां आसता की करता करिता भलतोच कारण ह्या हातूंतल्यान वेगवेगळे विशय आसतले ह्या 24-23 दिसाच्या इन्सिडेंटान जे कितें गोश्टी आसा ते आमचे मंत्री तातूंतल्यान उलयतले हांव तातूंत वचना पण क्रमार जे आसा हे जर आमी पळयलें आसत प्रत्येक हातूंतल्यान जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसांनी फ्री एंड फेअर अशें इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें आसा आनी ताका लागून जो स्टेटमेंट तांच्यांनी काल आमचे मुख्यमंत्री आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे रोहन बापकवटे हांचेर जो तांच्यांनी नांवां कोट केले त्या संदर्भांतलें रूट कॉज जे आसा कितें आसा तातूंतल्यान ते पुलिसांन काडचे आनी त्यांनी अशा बेजबाबदारपणान बेजलेस स्टेटमेंट करचे न्ही सांगता भारतीय जनता पार्टी करता तो बरो वावर पळोवन कांय लोकांक नसाय जाता आनी म्हणून अशे तरेचे फटीचे आरोप केल्यात काय कितें असो दुबाव येता अशें भाजपा फुडारी आनी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी म्हळां. खूब बरी कामां जातात घडी ते थोडे कडेन पळोवपाक जायना बीजेपी इतलें काम करता दुसरो स्पीच दिवपाचो आनी आतां क्रिमिनल एंगल रावपाचो झगडी जाता क्रिमिनल्सां मदें आनी मागीर तितून आमचे वडील आहात तेंचेय नांव हाडप समथींग व्हेरी बॅड एंड अनथिंकेबल अशें केन्ना गोंयांत जावना. आमी हे म्हणजे वीक गोंयांनी आनीकूय किल्लोवपाक दिवपाक जायना ताका लागून हांव समजता तुमी तुमची जबाबदारी सारकी सांबाळून सारके करेक्ट आहा ते रिपोर्टिंग करून लोकांकूय कन्फ्यूज जाला ते तुमी म्हणजे कशें डिटॉक्सिफिकेशन जाता तशें कन्फ्यूज जाल्यार सारकें चित्र दिवचें ते सारकें चित्र आहा एक्शन घेयला criminal act झाला एक्शन घेयला let the courts decide let the law take its course म्हणटा ते भाशेन you cannot be yourself the judge and the judiciary and the prosecutor हे सगळे एक मनीस कोण ना डिफरंट मनीस असतात and that is how the institutions run तेन्ना म्हाका तरी खात्री आसा की पुलिसेचेर आमी विश्वास दवरपाक जाय आमचे होम मिनिस्टराचेर विश्वास दवरपाक जाय आनी तेन्नाच सारके इन्व्हेस्टिगेशन जातकच सगळे भायर येता. गरजे भायर नांवांची बदनामी करप चुकीचें अशें भाजप फुडारी मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हळां. हे जे अशें नांवां घेवपाची जी एक पद्दत सुरू करून पळयतात पयलीं जशें आमच्या वडगरा म्हटलां तशें पुलिसांनी खोलवर हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें भोवलविका घरी कोण आसा भोवलविका घरी कोण आसा हें सोदून खूब म्हत्वाचें खंयच्या मनशाचें नांव घेवपाचें आनी ती बदनामी करपाक पळोवपाची कारण जेन्ना आपल्या कडेन सुसरीत विशय ना हांव कामाक कांकलो उरना पूण जांचे कडेन एखादी अशी विजो संतो म्हणजे संसद गोश्टी करपाक जाता आनीक क्रियाशीलचो प्रोग्राम आसना तेन्ना तशा प्रकारची वातावरण निर्मिती करप जेणे करून लोकांची दिशाभूल जावप म्हणून पयलीं म्हणटात की ह्या कडेन घटना गोंयांत घडपाक जायना गोंय शांत स्वभावाचो प्रदेश शांत लोकांचोय प्रदेश आनी म्हणूनच पुलिसांची खूब मोठी जबाबदारी जावन आसा की मुखार वचून हे अशे प्रकारे नामकरण करपाचें हे इन्सिडंट आसा ते आसमावंक आसा आनी ते पुणोवंक आसा हे जे आसा पळय ते बंद जावपाक जाय आनी कांय सखोल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. रामा काणकोणकर हांणी सुरवातीक दिल्ल्या जबाबांत खंयच्याय राजकारण्याचें नांव घेवंक ना अशें गोंय पुलिसांनी म्हटलां. राज्याचे डीजीपी आलोक कुमार, उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता आनी पणजेचे एसडीपीओ आनी ह्या प्रकरणाचे तपास अधिकारी सुदेश नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत ह्या प्रकरणाच्या तपासा विशीं म्हायती दिली. रामा काणकोणकर हांणी 2 ऑक्टोबराक दिल्ल्या पयल्या जबानींत पुराव्याच्या नदरेन सगळ्यांत अदीक मोल आसा आनी तांणी उपरांत केल्ली वक्तव्यां म्हळ्यार सुधारणा आनी तुळा केल्या ती दुबळी पडटा अशें उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. इन्होंने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम, इसलिए सेक्शन 238 ऑफ बीएनएस की इसमें लगाया गया. उसके बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह वो सब अटैच किया गया है
रामा कानकोनकर जी ने स्टेटमेंट में बोला था कि उनके अगेंस्ट उनको जब असॉल्ट किया जा रहा था तो उनको SC/ST के धारा के अंदर उनको अब्यूज़ किया गया और उसमें कुछ सेक्शन 3 जो है उसमें डिफाइंड है कि अगर कोई जाति के नाम पे आपको अब्यूज़ करता है और असॉल्ट करता है तो SC/ST एक्ट उसमें अट्रैक्ट होता है। तो हमने अकॉर्डिंगली वो सेक्शन भी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन से ओपिनियन लेके लगाया है और इन्वेस्टिगेशन SDPO पणजी को सौंपी गई क्योंकि एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि द ऑफेंसेस रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय DYSP रँक ऑफिशियल। रामा काणकोणकर हांणी GMCत पुलिसांक दिल्ल्या पहिल्या जबानीत खंयच्या राजकारण्याचे नाव घेवंक ना अशें ह्या प्रकरणाचे तपास अधिकारी सुदेश नायक हांणी सांगलां। पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास योग्य रितीन करतात आनी कसल्याय प्रकारचो दबाव ना अशें नायक हांणी मुखार सांगलें। So in this case, Rama Kankondkar has made statement alleging name of some politicians. So during the first, when my PSI Manjunath Naik went to record the statement, these names were not figuring in that. Even we have video recorded the statement of Rama Kankondkar. So now this is the improvements. So there has to be some connect. So we are investigating in that angle also. So as of now, the investigation is conducted with full force. So nothing, no pressure of sort, any sort of in this investigation. To this, so investigations will be conducted on merit. आणि खबरापत्रान आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव। की रॉकस्टार, देखो इसकी परवरिश, चोर बन गई है तुम्हारी बेटी और ये सब तुम्हारी वजह से। I'm so sorry डैड, पर आप मॉम की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। बेटा बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। ऐसा सर झुकाऊंगी उस माही का कि अपनी लाइफ में कभी उठा नहीं पाएगी। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विसावा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। प्रधानमंत्री आणि भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी 15 ऑक्टोबराक बिहारांतल्या बूथ पावण्यावयल्या कार्यकर्त्यांकडेन संवाद साधतले। मेरा बूथ सबसे मजबूत मोहिमेंत वांटेकार जावचे आनी आपल्यो सुचोवण्यो दिवचे असो उलो मोदी हांणी सोशल मिडिया पोस्टावयल्यान मारला। वेचिल्ल्या कांय कार्यकर्त्यांकडेन तांणी दिल्ल्या सुचोवण्याचेर आपूण थेट संवाद करतलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या ह्या पोस्टांत म्हळां। वचोयात फुडल्या खबरेकडेन। भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय वेंचणूक समितीची बसका आयज दिल्लींतल्या पक्ष कार्यालयांत सुरू आसा। ह्या बसकेक बिहार वेंचणुकेंतल्या उमेदवारांची नांवां थारपाची शक्यताय आसा। हाचे पयलीं शेनवारा भाजपाचे वडील फुडारी आनी केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांच्या घरा भाजपाच्या वडील फुडाऱ्यांची एक बसका जाल्ली, जातूंत घरमंत्री अमित शाह, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा मुखेली आनी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावडे, बिहार भाजपा मुखेली दिलीप जयस्वाल आनी बिहारचे उपमुखेलमंत्री सम्राट चौधरी सयत हेर वडील फुडारी हाजीर आशिल्ले। शाळेचे प्रवेश आणि परीक्षा शुल्क घेवच्या खातीर UPIचो वापर करचो असो आग्रो शिक्षण मंत्रालयान सगळीं राज्यां आणि केंद्रशासित प्रदेशांक मारला।
प्रशासकीय प्रक्रिया आधुनिक करपाक पालक आणि शिक्षकांच्या सुविधे खातीर हो निर्णय घेतला। शाळांचो अर्थीक व्यवहार सुरळीत करचे खातीर UPI मोबायल वॉलेट आणि नेट बँकिंग सारख्या डिजिटल फारीकपण सुविधांचो वापर करचो अशें मंत्रालयान सगळीं राज्यां, केंद्रशासीत प्रदेश, NCERT, CBSE, KVS, NVS तशेंच विद्यालय शिक्षण आणि साक्षरताय खात्याक बरयल्ल्या पत्रांत म्हळां। प्रसार भारतीचे अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल हांणी कांदोळे निवासी बसकेंत वांटो घेतलो। विकसीत भारत 2047 ची मोख पुराय करपाक चार्टर्ड अकाउंटंट्सची भूमिका ह्या परिशदेची संकल्पना आसा। इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया संस्थेन ही बसका आयोजीत केल्ली। आणि खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो। शिक्षण मंत्रालयाचो शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभाग, अटल इनोव्हेशन मिशन, नीती आयोग आणि AICTE हांच्या जोडपालवान फाल्यां विकसीत भारत बिल्डथॉनचें आयोजन जाता। शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी हे विशीं एक्स हँडलाचेर पोस्ट करून माहिती दिली। मेरे युवा मित्रों, हमारे देश भर में क्लासरूम्स बदलाव की सबसे बड़ी प्रयोगशालाएं बन रही हैं, जहां आइडियाज इनोवेशन में बदलते हैं और इनोवेशन राष्ट्र निर्माण में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, युवा शक्ति विकसित भारत की धड़कन है। यह धड़कन 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे देश में गूंजेगी, जब भारत के हर हिस्से से युवा दिमाग इस विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 के लिए एकजुट होंगे, जो कि रचनात्मकता, दृढ़ता और आत्मविश्वास का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है। यह बिल्डथॉन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, एक बेहतर भारत के लिए सोचने, बनाने और समाधान तैयार करने का एक आह्वान। यह आपको 4 थीम्स पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है, जो हमारी यात्रा को परिभाषित करते हैं। आत्मनिर्भर भारत यानी आत्मनिर्भर प्रणालियों और उपकरणों का निर्माण करना, स्वदेशी देसी ज्ञान और इनोवेशन को बढ़ावा देना, वोकल फॉर लोकल स्थानीय उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना, समृद्ध भारत सस्टेनेबल आइडियाज के माध्यम से समृद्धि का निर्माण करना। इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना को जीवंत करते हैं, विश्वास करके निर्माण करना और करके सीखना। तो मैं देश भर के छात्रों को विचारों और इनोवेशन के इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका एक आइडिया एक क्लासरूम को रोशन कर सकता है या एक समुदाय को बदल सकता है। रजिस्टर नाउ एट vbb.mic.gov.in। दुनिया को भारत की युवा शक्ति की ताकत दिखा दें, जो राष्ट्र के लिए इनोवेशन कर रही है और दुनिया को प्रेरित कर रही है। भर लो उड़ान, छू लो आसमान, नए भारत की नई पहचान। जय हिंद, जय भारत। वचयात फुडल्या खबरेकडे। गोंयचो सपूत आदित्य सांबळे हाका फिल्मफेअर पुरस्कार फावो जाला। आर्टिकल 370 चित्रपटाच्या दिग्दर्शना खातीर ताका बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर म्हणून फिल्मफेअर पुरस्कार मेळ्ळो।
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आदित्य जांबळे हाका परबी भेटयल्या। ही गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या एक्स हँडलाचेर पोस्ट केला। फिल्मफेअर पुरस्कार मेळोवपी तो पयलो गोंयकार आनी हातूंतल्यान आमच्या राज्यांतली फुडें सरपी प्रतिभा दिश्टी पडटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। ताचें यश हें चित्रपटान फुडें येवपाची इत्सा आशिल्ल्या गोंयकार तरणाट्यां खातीर प्रेरणा आसा अशें म्हणून मुखेलमंत्र्यांनी आदित्य जांबळे हाका फुडारा खातीर यश आंवडेलां। नवी दिल्लींतल्या भारतीय हवामान विज्ञान विभागांत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग हांणी स्पेशल स्वच्छता अभियान 5.0 सुरवात केली। 2 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर मेरेन हे अभियान चलतलें। पिछले 5 वर्ष से 2 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक 2021 से लेकर ये 5वां है, एक डेडिकेटेड 1 महीने का स्पेशल स्वच्छता कैंपेन रखा जाता है और ये उसका 5वां वर्ष है। इसमें हमने धीरे धीरे पिछले अनुभव से अगले स्तर पर जाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि अब हम ई वेस्ट की तरफ चल पड़े हैं और पिछले 4 वर्षों में इस स्क्रैप का मार्केट में आम मार्केट में फरोख्त करने के नतीजे के तौर पर लगभग 3300 करोड़ रुपया हासिल करके सरकारी खजाने में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त 7 लाख स्क्वायर मीटर से अधिक स्पेस वकेट की गई और उसका किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से लगभग 1.25 करोड़ फाइलों का निवारण हुआ। गोंय सरकारच्या ग्रामीण उदरगत विभागाखाला गोंय राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानान पद्मिनी फाउंडेशनाच्या जोडपालवान आयज सकाळी ग्रामीण भागातल्या बायलां खातीर वॉकेथॉन आयोजीत केल्ले। सेवा पखवाडा खाला आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींच्या समारोपा निमतान हे वॉकेथॉन जालें। पद्मिनी फाउंडेशनाच्यो सुलक्षणा सावंत आनी पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी बावटो दाखोवन वॉकेथॉनाक सुरवात केली। आयज सकाळी 7:30 कला अकादमी सावन ह्या वॉकेथॉनाक सुरवात जाली। कला अकादमी पणजी ते बेती जेटी असो 1 किलोमीटर आनी 2 किलोमिटराचे हे वॉकेथॉन आशिल्ले। ग्रामीण भागातल्या बायलांचे सक्षमीकरण वाडोवन मानसीक आनी शारिरीक भलायकेक उर्बा दिवप हे वॉकेथॉन आयोजीत करपाचो हेत आशिल्लो अशें सुलक्षणा सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार आमकां एक लक्षात दवरपाक जाय, जर आमी तितलीच रिस्पॉन्सिबल जाली आमी बाकीच्यांकूय इन्स्पायर करूं शकता। सो हे वॉकेथॉन बाकीच्यांकूय इन्स्पायर करतले की हांवें म्हज्या हेल्थाची काळजी, फिजिकल हेल्थाची काळजी घेता आसतना मेंटल हेल्थाची ती काळजी घेवपाक जाय। आयज सेम फाउंडेशन जे तुमच्या सेवेक येता, म्हाका खूब आवडलें, सोसायटी एंड यू, दॅट्स अ नायस कॉम्बिनेशन। म्हणजे आम्ही सगळे विचार करता आसतना समाज आणि हांव हाचो विचार करता आसतना म्हाका दिसता अनेक उपक्रम तांणी विचार केला आसतले आनी खूब बरें दिसलें की अशा तरेच्या एका बऱ्या प्रोजेक्टाच्या तालुका लेवल समारोपाक तांणी विचार केलो की ह्या सेम फाउंडेशनाचे उक्तावण करचें। फिट इंडिया मोहीम फुडें व्हरतना आयज नवी दिल्लींत संडे ऑन सायकलचें आयोजन। केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी बावटो दाखोवन सायक्लोथॉनाक सुरवात केली। संवसारीक पॅरा एथलेटीक चॅम्पियनशिपांत पदकां मेळोवपी पॅरा खेळगड्यांचें यश मनोवपा खातीर आयचें सायक्लोथॉन जालें। ह्या भागांत देशभरांतले दोतोर आनी भलायकी वेवसायिकीन संबंदीत आशिल्ल्यांनी वांटो घेतलो। संडे ऑन सायकल एक अभियान जालां अशें केंद्रीय खेळा मंत्री मनसुख मांडविया हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। आनी खेळांत क्रिकेट दिल्लींत सुरू आशिल्ल्या भारत आनी वेस्ट इंडीज पंगडा मदल्या दुसऱ्या कस लावपी खेळांत आयज 3ऱ्या दिसा वेस्ट इंडिजान आपल्या दुसऱ्या डावांत 2 गडे वगडावन 173 धांवड्यो केल्यात। तांचो पयलो डाव 248 धांवड्यांचेर सोंपलो। जाल्यार बायलांच्या संवसारीक क्रिकेट तसरीप सर्तींत भारताचो ऑस्ट्रेलिया आड सध्या खेळ सुरू आसा। आनी आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.9 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। रामा काणकोणकर हल्ल्या प्रकरणांत सरकार गंभीर आसा, मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। काणकोणकराच्या वक्तव्या फाटलो बोलविता धनी सोदपाची मंत्री रोहन खंवटे आनी भाजपाची मागणी।
रामा काणकोणकर हांणी सुरवातेक दिल्ल्या जबाबांत खंयच्याय राजकारण्याचें नांव घेवंक ना. खंयच्या दबावा बगर गोंय पुलीस करता प्रकरणाचेर काम. गोंय पुलीस. बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपाची मेरा बूथ सबसे मजबूत मोहीम. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडेन प्रधानमंत्री करतले थेट संवाद. आदित्य जांभळे हाका आर्टिकल 370 चित्रपटा खातीर फिल्मफेअर पुरस्कार. मुखेलमंत्र्यांनी भेटयली परबी. आणि पणजेत जाले ग्रामीण बायलां खातीर वॉकेथॉन. सेवा पखवाड्या निमतान आयोजीत केल्ल्या वॉकेथॉनाक राज्यांतल्या ग्रामीण बायलांनी घेतलो वांटो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.